and welcome to another episode of the Goykarancho Awaz. Today we have another guest, Mr. Shripad Naik, who's a Union Minister for Ayush. जोकर भाऊ तुमका आमच्या प्रोग्रामात. थँक्यू. देव बरें करूं. आमकां सांगा भाऊ, एज तुम्ही फाउंडर मेंबर ऑफ बीजेपी गोंयान, तुमच्या खातीर आज बीजेपी गोंयान आसा, तुम्ही बीजेपी घेवन येयला आज, सो कसले डिफिकल्टीज तुम्ही फेस केल्ले हिंगा आयज स्ट्रॉंग होल्ड करपा खातीर हांगा बीजेपी? जवळजवळ 1986 हय. 1986 हांव तेन्ना गांवचो सरपंच आशिल्लो. ओके. त्यामुळे गोंयाचें जें राजकारण चलतालें तें राजकारण अशें आशिल्लें, थोडोसो आज जी गोंयची राजकारणाची परिस्थिती आसा, हय. अशें कोणाक मेजॉरिटी तशी मेळनाशिल्ली, एक दोन कमी पडटाले, हय. ते मागीर तांकां आपल्या पक्षाक जावन सरकार बनप आनी अशी ती परंपरा सुरूच जाली. आणि त्यामुळे हे पार्टी निवडून येवप, एक मंत्रीपदा खातीर किंवा कितें तरी आशा खातीर दुसरे पार्टीन वचप, अशें तरेचें राजकारण घाट जाल्लें. आमी तातूंत विचार केलो की अशे तरेचें राजकारण गोंयच्या हिताचें न्ही, गोंयच्या जनतेच्या हिताचें न्ही. त्यामुळे आमी कितें तरी वेगळो विचार केलो बरो म्हणून एक बरी विचाराची पार्टी ही तातूंत खंयची बरी अशें हें करून आमी भारतीय जनता पार्टी त्यावेळेस जनसंघाचें आमी काम पळयल्लें आनी त्यामुळे त्या पार्टीक आमी काम करचें अशी तरेची इच्छा जाली आनी आमी आमी ती जबाबदारी घेतली. हांव पयलीं गोंय राज्याचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून म्हाका जबाबदारी मेळ्ळी. ताजे नंतर 2 वर्सांनी 1990 हांव अध्यक्ष जालो. 1990 आणि 95 पर्यंत हांव अध्यक्ष आशिल्लो. ह्या काळांत हळूहळू काम सुरू केलें आनी लोकां कडेन आमचे विचार पळयले, राजकारण कशे पद्दतीचें राजकारण आसचें, लोकप्रतिनिधी कशे आसचे, आनी हे राजकारण हे लोकांचें काम करपाचें बरें साधन अशें मानतात. त्यामुळे ह्या साधनाचो उपयोग करून आमी लोकांचें खुबशें डेव्हलपमेंट करूं शकता, लोकांचें बरें करूं शकता. आनी त्यामुळे बऱ्या लोकांनी सदांच फुडें येवचें आनी आमकां जॉयन जावचें, आमी सगळे मेळून काम फुडें व्हरुया. आनी हळूहळू जर आमी पळयलें जाल्यार खरोखरच गोंयचे जनतेन इतलो बरो आमकां सपोर्ट दिलो. आमचे कडेन एक सरपंच नाशिल्लो, एक आमदारी नाशिल्लो, अशें कोण नांवां आशिल्ले कोणूच नाशिल्ले, पूण त्या वेळेस जो आमकां सपोर्ट दिलो तातूंतल्यान आमी बरेंच आमचें ऑर्गनायझेशन काम फुडें व्हरूंक शकले. आनी त्या सगळ्याची एक एग्जाम आमी रिजल्ट जो पळयलो तो 1991 पळयलो. आनी 91 आमी लोकसभेक उबे रावले, मनोहर पर्रीकार नॉर्थाक उबे केल्लो आमी, आनी सावथाक हांव पर्सनली उबो आशिल्लो. 1991 तेन्ना राजीव गांधी हे जाल्ले. आनी त्यामुळे त्या इलेक्शनाक पयली फावटी भारतीय जनता पार्टी म्हणून 52,000 वोट्स आमकां दोनी कडेन मेळ्ळे. 52,000 फर्स्ट टायम. आमी जे 4-5 वर्सां काम केल्लें आनी त्या हातूंतल्यान आमचो इल्लोशे आमी फुडें वचूंक लागले. 1994 आमी एमजी बरोबर कॉलिशन केलें आनी त्या हातूंतल्यान आमकां पयलींच 4 सीट मेळ्ळे एमएलएची आनी एमजी 12 मेळ्ळे, पूण आमी सरकार घडोवंक शकलो ना त्या वेळाचेर. त्यामुळे सांगपाचें हेतू म्हणल्यार सुरवातेक खूब कश्ट लोकांक विचार पावोवपाक, म्हणजे तो सगळे राजकारणी जातलेच अशे पद्दतीन लोकांचो समज आशिल्लो. आनी राजकारण कितें बरें करतले, ज्या लोकांक ज्या पार्टी हांगा आसात, काँग्रेस आसा, एनडीपी आहा, तांणी जवळ जवळ 20-20 वर्सां हांगा राज्य केलें. तांणी काय तुमी आनी नवें कितें करतले, नवें कितें करतले, आमी पयलीं उलयनात कितें करतले, आमी येतकीर करून दाखयतात. आनी त्यामुळे लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलो, संपूर्णपणे आमकां सपोर्ट केलो. आनीक म्हणटात की तुमी जें कितें करता सुरवातेक म्हणजे तसो आमकां कोणूच, आनी तांचो दोश ना, कारण आमची वळख तांकां नाशिल्ली. एज ए पर्सन म्हणून आशिल्ली मातशी, खंयची सरपंच आहा, बरी हांवें पंचायतीन कामां केल्यात हे बाबतींत आशिल्लें, परंतु पार्टी म्हणून वळख नाशिल्ली. आनी त्यामुळे म्हणटा की तुमचे हांगा व्हडले पार्टी आसात पळय, तुमच्या हांगा कितें दाळ शिजतली, तुमी ते बेश्टेच तुमचे बी रुचचे ना, हें चुकोवन वतलें. आमी बरोबर आसा, ताजेर तुमकां लगेच आमी उतरान तुमकां सांगना, आमी प्रत्यक्ष कृती करता. त्या नंतर जे आमी लोकां खातीर काम केलें, आंदोलन केलें, तरेतरेच्या हातूंतल्यान सगळे समाजाक लागता अशे तरेचे विशय करून आंदोलन केलें. आनी त्यामुळे लोक आमचे कडेन खरोखर आकृश्ट जाले. आनी हांव तर म्हणटा की आमी भाग्यशाली आसात की अवघे 10 वर्सांच्या टर्माक, म्हणजे आमी 10 वर्सां काम केलें आनी पयले फावटी आमकां 4 आमदार आमचे निवडून दिले. म्हणजे हे म्हाका दिसता बीजेपी खातीर सगळ्यांत मोठी गोश्ट, ते आमी लोकांच्या हें केन्नाच विसरची ना.
त्यामुळे मागीर 94 नंतर तुम्ही जाणार 99 आमचे 4चे इंडिव्हिज्युअल वचून 10 जाले, 10चे 17 जाले, परत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले आणि सगळ्यांनी उठून ऍड करता की म्हाका हे सगळ्या नंतर 99 म्हाका सांगले की तुम्ही लोकसभेक बी रावंक जाय, लोकसभेक गरज आसा. लोकसभेक रावलो तेन्नाचे आतां पर्यंत 99 टू टील डेट आतापर्यंत लोकांनी 4 कोटी म्हाका म्हणजे वाढत्या हे मताधिक्यान निवडून दिलं. म्हणजे खरोखरच जे जनतेने जे प्रेम आणि आशीर्वाद दिला तो जन्मभर एक जन्म नाही 10 जन्म मी या लोकांनी विसरू शक्य ना. आणि अशामुळे नंतर भारतीय जनता पक्षाचे सरकार तिसऱ्यांदा येला. थोडीशी काही अडचणी या वेळात झाली पण काही कॉलिशनात बरोबर घेऊन चाललं. बरे रीतीने सरकार लोकांक सरकारचे फायदे लोकांक मिळू जाय या पद्धतीने आमचे काम चाललं आणि आज्या फुडें लोकांच्या आशीर्वादान चलतले. तुमचे जे पास्ट जे टर्म आशिल्ले आता हो 4थो टर्म आहा तुमचो, 3 टर्म जे तुम्ही कंटिन्यू केले, आमकां सांगा कसले तरेचे डेव्हलपमेंट जाले मेंबर ऑफ द पार्लमेंट, डेफिनेटली कसले डेव्हलपमेंट तुम्ही एज ए पयली खरें म्हणजे हांव भाग्यवान आसा जेन्ना हांव 99 दिल्लीक गेलो पयलेच फावटी म्हाका पयलेच फर्स्ट टर्म म्हजी आनी तेन्ना वाजपेयीन आपल्या मंत्रिमंडळांत MOS म्हणून मिनिस्टर ऑफ स्टेट म्हणून म्हाका दिलें आणि खरोखर गोंयांत म्हाका वेगळ्या वेगळ्या हातूंत क्षेत्रांत काम करूंक मेळ्ळें. मागीर हांव एग्रीकल्चराक आशिल्लो, हांगा एग्रीकल्चर बाबतींत गोंयांत इल्लें काम केलें, नवीन नवीन बियाणी हायब्रीड हे ते. मागीर हांगा कशें गोंयांत खंयचे पद्दतीन आमी ताचें उत्पन्न करूं शकतले, गोंयांत कशी बरी पिकां आमी हाडूं शकतले, एग्रो क्लायमेटीक आमी हें केलें स्टडी केली, जमनीची स्टडी केली आणि आमी इवन हांगा गोंय फुलां आवडटा सुद्दां, फुलांचो उपयोग खूब जाता हांगा लग्नां देवळां चर्चीस सगळे आसात. त्यामुळे आमी हांकां ग्रॅज्युएट लावपाक आनी बाकीचे फुलां खातीर आमी हांकां बियाणी हॉलंडच्यान बियाणी हाडून दिली. सादारण आमी भाताचे वरायटीज बऱ्यो दिल्यो एग्रीकल्चर आसतना. मागीर तरेतरेचे हॉर्टिकल्चर बी कशें करूं शकतात भरपूर हातूंतल्यान आमी शेतकऱ्यांक मदत केली, अजुनूय शेतकरी याद काडटात. ताचे नंतर म्हाका पोर्ट एंड शिपींग मेळ्ळें, एक मुरगांव पोर्ट आमचो आहा तातूंतल्यान कंप्युटराचेर सगळें हें केलें, पोर्टाचे कंप्युटराचेर केलें आणि नवीन जेटी एक जेटी आनी एडिशनल एक जेटी बांदली. म्हणजे जे कितें म्हाका ज्या मिनिस्ट्रीक संदी मेळ्ळी त्या आमच्या फायनान्स मेळ्ळें त्या वेळाचेर म्हाका एक 2000 लास्ट एक 1.5 वर्स त्या हातूंतल्यान म्हाका इन्कम टॅक्स ऑफिस नाशिल्लें, रावपाक घर नाशिल्लें. जे कितें आमकां गोंयांत जालें तें मागीर तांकां आमी हांव जे मिनिस्टर आशिल्ले कारणान तांकां पर्वरी हावजींग बोर्डाची बिल्डींग आशिल्ली तेंकां तातूंत तांकां फ्लॅट घेवन दिले, ऑफिस दोनी मडगांव आनी पणजे रिन्युवेट केली. अशे तरेचे जे कितें आयलें तातूंतल्यान अशे तरेची कामां केली आनी तातूंतल्यान एम्प्लॉयमेंट कसो बेकार भुरग्यांक कसो एम्प्लॉयमेंट मेळटलो ह्या संदर्भान काही प्रयत्न केला आनी इंडस्ट्री हाडपाचो प्रयत्न केलो. काही हांकां आमी IDCक जागा दिल्यो, काही इंडस्ट्री हाडल्यो. तशी मोठी इंडस्ट्री आमी तशी हाडूंक शकले ना कारण गोंय हे एका टोकाक पडटा. हांगसर रॉ मटेरियल म्हणजे मायन वरे शिवाय रॉ मटेरियल आमचे कडेन ना. त्यामुळे त्या हातूंतल्यान इंडस्ट्री येवपाक मातशी अडचण जाली आणि त्यामुळे परंतु पहिल्या टर्माक धरून आतापर्यंतच्या टर्माक प्रत्येक गांवांत प्रत्येक पंचायती आमचे 1-2 एक दिन MP लॅडाचे प्रोजेक्ट आमी केले. आतापर्यंत आमी जवळजवळ 85 कम्युनिटी हॉल बांदले. 85 जवळजवळ 63 स्मशानभूमी बीग मोठ्यो लोकांनी मागल्यो. इवन सगळ्या धर्माच्या लोकांक आमी स्मशानभूमी बांदून दिल्यो. हे 2 आयटम मोठे केले. त्यामुळे मागीर स्कूल बिल्डिंग्स, लॅबोरेटरीज, लायब्ररीज, रोड, ग्राउंड्स स्कुला खातीर अन्याच्या खातीर ग्राउंड्स अशें म्हणजे लोकांनी जे जे गांवांत मागले ते आमी करून दिले. आमचे जवळ ह्या तिसऱ्या टर्माक अप टू 2014 आमी 700 प्रोजेक्ट अशें केले. सगळ्या टोटल नॉर्थ गोंयच्या स्कुलांनी आमी कंप्युटर दिले. ज्या स्कुलांक आमी वचल्या म्हाका एक संदी मेळ्ळी हांगा तांकां आमी हँडबॉलाचो ग्राउंड करून दिलो, कंप्युटर दिले. म्हणजे सांगपाक आनी करूं जाय आमी खंय तरी उपकार न्ही ते लोकांक आमकां हें दिलां तांचे लोकांक परत दिवपाचें काम केलें. आमचे ह्या ह्या टर्माच्या एंडा पर्यंत आमी जवळ 1000 प्रोजेक्ट कंप्लीट करतले. 1000 प्रोजेक्ट जातले 2019 पर्यंत. अच्छा भाऊ आमकां सांगा आता जे प्रेझेंट पॉलिटिकल सिच्युएशन जे कंट्रीन जे चलता खंय ना खंय अशें दिसून येता की प्रॉब्लेमॅटीक सिच्युएशन आसा म्हणून. आर यू हॅपी विथ इट? तुमी हॅपी आहात त्या सिच्युएशनाच्यान? शेवटी
आमी जर कंपेर केलें हांव अशें म्हणूं शकता हे आमचो 125 कोटी लोकांचो देश आसा. जितलो डेव्हलपमेंट जाता तितलो थोडोच आमचें पॉप्युलेशन इतल्या गतीन वाडत आसा. त्यामुळे जो विकासाचो आनीक पॉप्युलेशनाचो मेळ बसना आनी म्हणून आमी थंय आमच्या सरकारान थंय एक लक्ष दिवंक जाय. पॉप्युलेशन कंट्रोल जो पर्यंत आमी करिना तो पर्यंत ह्या देश हो प्रगतीचे कडेन वच्ची ना. आणि त्यामुळे अशें दिसता की गेल्या फावटी निश्चितपणे मोदी सरकारान खुबश्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा. म्हाका अभिमान दिसता की ज्या हातूंतल्यान गरिबा पर्यंत ह्या लोकशाहीचे किंवा हाजे हे पावनाशिल्ले फायदे अशे तरेतरेचे स्किमीच्या माध्यमातून स्टेटी कश्यो मजबूत जावप, लोक कशे मजबूत जावप हाच्यो स्किमी आनी काम जे आहा मोदी कंपेरेटिवली मोदी सरकारान खूब पटीन केल्लें आसा अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे आमी अशें म्हणटा की ह्यो सगळ्यो प्रॉब्लेम हे आसतलेच, परंतु बेगिनात बेगीन आमी कशे ते प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक शकतले ह्या खातीर आमचें सरकार निश्चितपणे काम करता. आनीक हातूंत लोकांचो सहभाग म्हणजे सरकार एकटोच कांय करूंक शकचे ना. शेवटी प्रॉब्लेम करतात ते आमीच करतात. फॉर एक्झाम्पल आमच्या घरा समोर इल्लोसो जर खड्डो पडलो जाल्यार म्हणटा तो सरकार करतलो. म्हणजे समोर आहा घरान, पण हांवें जर चार एक बारीक फातर तातूंत जर घातले तो खड्डो मोठो जायना, पूण ते स्कुटरावर तातूंतल्यान पडना. पण ही म्हाजी एक नागरीक म्हणची जबाबदारी आहा. तोपर्यंत पब्लीक वळखुची ना तोपर्यंत हो जो कितलोय विकास कर आनी लोकांचो जर साथ या सगळ्या गोष्टीक आशिल्लो तोपर्यंत विकासाची गती वाडची ना. त्यामुळे एक नागरीक म्हणून प्रत्येकाचें कर्तव्य आमी सगळे जे कितें हांवें देशा खातीर समाजा खातीर कितें दिवंक जाय ही भावना खंय मनाक घेवप आवश्यकता आसा. त्यामुळे सरकार जो जे कितें फुडें सरलें आहा ताका आमी जो पर्यंत जनता जो पर्यंत सपोर्ट दिना तो पर्यंत सक्सेसफूल जावची ना. त्यामुळे जनता आज जागी जाता आनी खुबश्यो गोश्टी स्वच्छ भारत अभियान पळयात. आज प्रत्येक जाण खंय तरी कॉन्शियस ताचे जागे जाता. आमी लीप रावंक जाय, आमचें घर आमचो परिसर जो आहा तो आमी खंय तरी स्वच्छ दवरूंक जाय, हें सगळें जाता. अशे तरेचे एक डेव्हलपमेंट निश्चितपणे हळूहळू जाता अशें म्हाका दिसता. आणि त्यामुळे काही प्रश्न आमच्या समोर आसात. आता कचरो घालपी आमीच तर तो कचरो रस्त्यार घालचे, आमच्या घरांत जर कचऱ्याची व्यवस्था करीत जाल्यार घाण जावपाची बंद जातली. अशी ही लोकांक आज जागृती येता, ती जागृती कारण खूब आवडटा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आमच्या देशाचे नरेंद्र मोदी जे आसा तांच्यांनी तुमकां जेन्ना 2014 जे इलेक्शन जालें त्या नंतर तांच्यांनी तुमकां एज अ टुरिझम मिनिस्टर म्हणून तांच्यांनी तुमकां अपॉयंट केलें, पोर्टफोलियो दिलो तुमकां. अशें कितें जालें भाऊ की विथइन नो टायम ते मिनिस्ट्री तुमकां सोडचें पडलें आनी एक नई मिनिस्ट्री क्रिएट करचें पडलें आनी तुमकां एक आयुष मिनिस्ट्री म्हणून दिली तुमकां एज अ मिनिस्टर. तुमी आयुष मिनिस्टर आसात सद्या. सो कितें जालें अशें जे तुमकां सोडचें पडलें ती मिनिस्ट्री? एक्झॅक्टली कितें जालें, एक ह्या हातूंत इंडियन सिस्टम मेडिसीन म्हणजे आयुष म्हणजे 5 पॅथी 6 पॅथी आसा. आनी त्यामुळे ताचें लक्ष आशिल्लें की योगा आनी आमची सिस्टम जी आहा इतले वर्सां हजारो वर्सांची परंपरा एक आसा ती सिस्टम परत हें जावंक जाय आशिल्ली. आनी त्यामुळे ताणें विदीन 5व्या म्हयन्याचेर ते एक कॉन्फरन्स आपल्या एक वर्ल्ड काँग्रेस आशिल्ली दिल्ली, त्या काँग्रेसीक थंय गेल्ले. आनी ताणें ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमची सिस्टम कशी बरी आनी आज जे जगा कशी लोक एक्सेप्ट करतात त्यामुळे आमकां बरें काम हें आमी स्वता एक गव्हर्मेंटाची एक जबाबदारी आहा. त्यामुळे आमकां हेचेर काम करपाक जाय म्हणून जी हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअरान जे ल्हानशें एक डिविजन आशिल्लें एज ए आयुष म्हणून ताका दिसलें की ती मिनिस्ट्री करपाची ती जबाबदारी कोणाक दिवया, कोण बरी करूं शकतलो अशें शेवटी प्रेरोगेटिव्ह तांचो आसा. आनी त्यामुळे म्हाका ताणें म्हटलें की नवी जी आसा मातशें काम कठीण आहा पूण तुका तें सांबाळचें पडटलें, बाकीचें सगळें हें करपाक आसा. प्रायम मिनिस्टर म्हणलें तुमी कसलीय जबाबदारी दियात आमी स्विकारपाक तयार आसा. ते आमी मोठ्या मनान ते आमी निश्चितपणे करतले. आनी त्यामुळे ताणें संपूर्ण ह्या मिनिस्ट्रीक साथ दिली, सगळ्या वटेच्यान साथ दिली. आनी विदीन 6 मंथ जाणा न्ही तुमी योगा संपूर्ण जगाचेर पावयलो. आनी त्यामुळे ह्या मिनिस्ट्रीक कितली ताकद आसा ही ताकद निश्चितपणे तांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आज आमी जगाचेर भारताचें एक हे म्हणून जें आसा तें आमी निश्चितपणे दाखयलें. त्याच बरोबर आतां बाकीचे आमचे पॅथी आसा आयुर्वेदाक आज अशी तरेची एक हें आसा सिस्टम ऑफ मेडिसीन तातूंतल्यान सगळ्या रोगांचें निदान आनी उपचार तातूंतल्यान आसात. पूण आमी ती सप्रेस केल्ल्या कारणान तशी ती दामन उरले कारणान आज तिची हें दिसना. पूण आज हळूहळू लोक जग आज एक्सेप्ट करूंक लागला. जवळ ह्या हातूंतल्यान आमी काम सुरू केल्ल्या नंतर जवळ 10 राष्ट्रांनी आमचे MOU जाले. म्हणजे तांकां इच्छा जाली
की ना आयुर्वेद हो शिकूंक जाय, हो जगाच्या कल्याणाक बरो आसा. जवळ जवळ 12 हातूंनी आमी युनिव्हर्सिटीनी फॉरेन युनिव्हर्सिटीनी आमचे चेअर्स गेल्यात. आमी आयुर्वेदा इतर पॅथींनी शिकयतात. जवळ सो आयुष मिनिस्ट्री डिफरंट कंट्रीन आज इस्टॅब्लिश झाला. इतले व्यापक काम हेजें आसा. Okay. आणि त्यामुळे आज जर जसो योगा गेलो तसो बाकीचे आमचे आयुर्वेदा ही जी पॅथी आसा ही निश्चितपणे आज जगाचेर लोक एक्सेप्ट करतात. ओके. हे करपाक लागल्या. त्यामुळे जरी दिसपाक ल्हान दिसली तर आमच्या देशाची एक बरी हें आसा, सॉफ्ट पॉवर आसा. ही पॉवर आमी जगाक दिवंक शकतले. आज योगा सगळ्या टोटल राष्ट्रांनी मान्य केल्लो आसा. त्यामुळे आयुर्वेदाची वाटचाल ही आमची तशीच आसा. आमी आतां पयले तुमी आझाद मैदानाचेर हंगर स्ट्रायक केल्ले तुमी. अशें म्हणलें की जे लोकसभेन कामकाज आडयलें, करूंक दिवना. तुमकां करून दिवंक ना. Yeah. बट अशें आमी पळयता मेजॉरिटी तर भाजपाचीच आसा, तुमचीच मेजॉरिटी आसा, पण तुमकां कशें काम आडयले भशेन जालें थिंगा? कितें आसा, ही जी लोकशाही पद्दत आसा हय. त्या हातूंतल्यान इवन 5 जाण सुद्दां संसदेचें काम आडोवन बोबो मारून हें करून आडोवंक शकता. कारण त्या बोवाळाक हें जायना. वेळान येवप हो एक अधिकार आसा, पण ते बऱ्या हेका लागून येवंक जाय. आमी जेन्ना ओपोजिशन आशिल्ले आमी वेळान आयिल्ले काम आडयताले. कित्याक आडयताले? फरक तुमकां सांगता की आज जे काँग्रेसीन जे संपूर्ण एक सेशन खंय तरी वॉश आउट केले, बाबूर कांय काम करूंक दिवना. तांचें कितें आशिल्लें की तांचे मागण्यो सामकी हें आशिल्ल्यो की कितें तरी तांची मागणी जी आशिल्ली चर्चेक, आमी सरकार चर्चेक तयार आशिल्ले. परत मंत्र्यांनी कसली मागणी आशिल्ली? मागणी तांचे खंयचे जे भ्रष्टाचार जाला, तांचे कितें हें आसा किंवा अविश्वास ठराव हाडला, बाकी आनी तांचे कितें विशय आशिल्ले, आमी चर्चेक तयार आसली. तर हिरेन मोदी तो हांगसर भायर गेलो, आमचो किंगफिशराचो मल्ल्या हे गेलो, ह्या संदर्भात चर्चा आमी केन्नाय चर्चेक तयार आसा. स्पिकरान ताका प्रत्येक वेळार सांगलो तुमी थंड बसा, चर्चा आमी आतां सुरू करता, सरकार ते करपाक तयार आसा. फरक तुमकां सांगता की ह्या वेळेचेर सरकार चर्चा करपाक तयार आसा, पूण विरोधक कितें तरी निमीत करून चर्चा करूंक दिना. आमी जो विरोध करताले की ह्या अशे जे स्कॅन्डल जी जाताले ताचेर चर्चा जावची. अशें म्हणलां की 23 दीस पर्यंत जे कांय चर्चा जावंक दिवंक ना. 23 डेज जे होल्डान धरला, तेंच्यांनी वॉकआउट केला अशें तुमी? वॉकआउट करून ना, थंयच रावले ते आवाज करून काम करपाक करूंक दिवना. ओके. लक्षात येयलें. पूण आमी जी मागणी करताले की त्या वेळेचेर आमी जेन्ना ओपोजिशन आसतना की आमकां चर्चा करपाक दिया, जेन्ना सरकार मानताली आमी वचून सिटार वचून चर्चा सुरू जाताली. त्या वेळी ते चर्चेची हो तांचो फास्ट आशिल्लो. तांकां अजून चर्चा नाका आशिल्ली. पण तेंच्यांनी अशें कितें केलें? कितें इंटेन्शन आसतलें तें? इंटेन्शन ताका काही सरकार ज्या नेटान फुडें वता, ज्या नेटान डेव्हलपमेंट जाता, काही बरे कायदे आज पार्लमेंटान पडून पडले आसा, पास जावना, बिलां पास जावना. लायक फॉर एक्झाम्पल आसतले लँड एक्विजिशन बील आसतले, ट्रिपल तलाकाचें बील आसा, मागीर ओबीसीक लिगल स्टेटस दिवपाचें बील आसा. हे सगळीं बिलां आज ओडून पडल्यात. आनी बारीक बिलां जे कायदे खंय तरी आज आमकां बदलूंक जाय की तातूंतल्यान समाजाक खंय तरी बेगीन इल्लेशी काम आमी एडमिनिस्ट्रेशन बरें करूंक शकता. अशी खुबशीं बिलां, सामान्याचे प्रश्न. आतां सामान्याचा हे पार्लमेंट हो फोरम असो आसता, प्रत्येक खासदार आपापल्या हेतूची अडचणी मांडटा आनी पार्लमेंटान जेन्ना तो आपण 0 वरां उठयता तेन्ना ताचेर एक्शन जाता. ओके. अशें तरेचे कांय सगळ्यांक स्टँडस्टील जाल्लें कांयच करून दिवना. आनी त्यामुळे फरक जो आसा की फरक आसा हांणी चर्चा करूंक दिवना आनी पार्लमेंट हें केलें त्याच्या निशेधार पार्लमेंट ही चर्चे खातीर पार्लमेंट सगळे आमचे हांणी जी हें केल्लें आसा चर्चे करून प्रश्न सोडोवपा खातीर केला. ती जर त्याच हातूंतल्यान तुमी अशे तरेन जर हें करूंक लागले जाल्यार देश चलतलो कसो, हाच्या निशेधाक आमी उपोशण केल्लें. पण भाऊ खंय ना खंय अशें दिसून येता, आतां खूब दुख्ख दिसता म्हणपाकय. आमच्या देशान आतां जें जाता पळय, धाकटे भुरगे आसता, बायल आसा, सेफ्टी ना तेंची बायलांक बीन. फॉर अ गर्ल चायल्ड किंवा वुमन्स आहा तांकां सेफ्टी ना. आतां आमी पयले की कटुवाचे इशू जालो, 8 वर्साची बेबीक तांच्यांनी ब्रुटली रेप केला. जाणटे तांच्यांनी सुद्दां केला. पुलीस ऑफिशर्स तांच्यांनी केला. एक्स गव्हर्मेंट ऑफिशियल आहा तांच्यांनी सुद्दां ताका ब्रुटली रेप केला. वेरेज आमी अशें दिसता, आमकां अशें पळोवन येता की ते भाजपाचे जे आमदार आसा किंवा जे भाजपाचे सपोर्टर्स आहा इंडियन फ्लॅग्स घेवन रस्त्यार येता. तुमचें कितें म्हणप आसा हाचेर? जी कितें घटना घडल्या तेजो हांव
संपूर्णतः निश्चित करता ह्यो गोष्टी घडटा मागीर तो खंयचेय हाजो जावं आनी सांगपाक मागीर खरो जो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्ता आसतलो तो अशें केन्नाच करचे ना. आतां पार्टी एक्सपांड जाल्या वाडल्या अशे तरेतरेचे विचाराचे लोक आज पार्टीन आयल्यात आनी अश्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी जातात त्यो निशेधार्थ आसात आनी त्यामुळे हातून आमकां हे सगळें पळयले नंतर आमकां निश्चितपणे हे कायदे जे आसा तेजे तरी कायद्याची तरतूद आनी इल्लीशी कडक करची पडटली. म्हणजे त्या कायद्याच्या भिरांतीन खंय तरी अशी तेजी कुकर्म करपाक मनशाक धाडसच जावंक जायना अशे पद्दतीची काही गोश्टी आमकां करच्यो पडटल्यो. आनी आमच्या माननीय पंतप्रधानांनी ताजेर स्टेटमेंट दिल्लो आसा. कोणूच हातूंतल्यान मोकळो सुटना, तांकां जी कितें शिक्षा जावं ती जातली आनी हाज्या फुडें अशे कायदे सुद्दां आनी स्ट्रिंजंट करपाचें काम जें आसा आमकां सगळ्यांक करपाक जाय आनी ते आमी आग्रह करतले हें सगळें करपाक लागून. तुमचे जे मिनिस्टर आसा स्मृती इराणी तांच्यांनी जेन्ना निर्भयाचो केस जालो 2011-12 जालो ताजेर तेंच्यांनी खूब व्हडली रॅली काडली, मिन्स वॉयस आपली रेज केली. आज ते खंय ना खंय दिसून येयना भाऊ किंवा बीजेपीचे जे मिनिस्टर्स आसा हुज टू कम आउट लायक डायरेक्टली ओपनली उलयताले कोणूय ना. इवन आमचे जे प्रधानमंत्री आसा आतां तांच्यांनी स्टेटमेंट दिला की वॉट एवर हॅज हॅपन्ड दे हॅज टू पे फॉर इट अशें तांच्यांनी ते हे केलां. पण इतके दीस कित्याक करूंक ना? किंवा हे मिनिस्टर स्मृती इराणी वाय शी इज नॉट कमिंग आउट, वाय शी इज नॉट स्पीकिंग आउट, वाय आर दे नॉट सपोर्टिंग? कित्याक असली सिच्युएशन क्रिएट ना येवंक जाय. आतां शेवटी कितें आसा सामान्य खासदार आसप आनी विरोधांत आसप आनीक मंत्री आसप हातूंत हें आसता. ह्या गोश्टी सादारण खासदार आसतना आमकां एक त्या हेची खबर नासतना सुद्दां आपलें रिएक्शन दिता. पूण मंत्री आसतना एक वेगळी जबाबदारी आसता आनी ती सगळी ताची इन्क्वायरी घेवन हाचे खातीर कदाचित हे सगळे स्टेटमेंट दिवपाक. परंतु एक नक्की सांगता, भारतीय जनता पक्षाचो खंयचोय मंत्री किंवा खासदार हाजो निशेधच करतलो हाका केन्नाच सपोर्ट दिवप आपले कांय करचे ना. कारण ही गोष्ट वायट ती वायट आमी सगळ्यांनी मान्य करपाक जाय आनी त्यामुळे कदाचित उसरा हें आसतलें कारण ताची एक जबाबदारी आसतली. स्टेटमेंट सुद्दां खंयच एरियेत चूक तातूंत जावंक जायना आनी त्यामुळे कदाचित उशीर जालो आसतलो. परंतु भारतीय जनता पार्टी मागीर तो कोणूय आसूं, आमचो कार्यकर्ता आसूं, आतां येयल्लो आसूं, पयलींचो आसूं, पण ह्या गोष्टीक केन्नाच सपोर्ट करचे ना. ताचो निशेधच करतलो आनी मागणी करतलो की हाका कडक शिक्षा जाता तितली कडक शिक्षा जावची. कारण अशे तरेची प्रकरणां देशान कोणाचें सरकार आसूं, खंयच्या राज्यान कोणाचें सरकार आसूं, अशे तरेचे घटना ज्यो आसात परत रिपीट जावंक जायना. ह्या संदर्भात खंय तरी आमकां नवीन ताची तरतूद करची पडटली कायद्याची. तुम्ही आता हाजे बद्दल लोकसभेन बीन कितें कंडेम करतले, तुम्ही उलयतले? डेफिनेटली करूंकूच जाय. एक कितें जाता की आमचे परिस्थिती मंत्री आशिल्ले कारणान आमकां खंयच्या हेजेर तसो स्टेटमेंट दिवपाक मातशी हें आसता. काय लक्षात आमचे खासदार बाकीचे कार्यकर्ते आसा ते हातूंतल्यान निश्चितपणे हाजे विरोधात आमी करतले. भाजपा सरकारान 2014 येयचे पयलीं मोदी गव्हर्मेंटान प्रॉमिस केली की नियरली 2 crores जॉब्स युथ्साक दितले म्हणून. पण अजून पर्यंत खंयच दिसून येयना की जॉब्स मेळ्ळा म्हणून. बिकॉज एवरी इयर वी आर सीइंग दॅट लॅक्स ऑफ स्टुडंट्स आर पासिंग आउट. खंय ना खंय लॅक जातात तांकां जॉब दिवपा खातीर. बिकॉज आमचे जे प्रायम मिनिस्टर आहा दे आर सेइंग दॅट पकोडा बेचना भी एक जॉब है. असले स्टेटमेंट तांच्यांनी रिसेंटली केल्ले. बट पकोडा विकून खंय दिसून येयना की इज इट अ जॉब कायंड. तो पकोडा विकता जाल्यार तो तेजो बिझनस जातलो. सो सांगपाचें कितें आसा की जे जॉब प्रॉमिस केल्ले इज इट द सेम थिंग पकोडा विकपाचो तो जॉब आशिल्लो काय आनी कितें वेगळे प्लॅन्स आशिल्ले? तुमचो प्रश्न जो आसा हय तो म्हत्वाचो आसा आनी म्हाका दिसता की जॉब दिवपाच्या संदर्भात केंद्र सरकारान जबरदस्त काम केल्लें आसा. आज ताजें आमी आमचे कडेन कॅल्क्युलेशन केल्लें ना, परंतु जे काही तुमी म्हणटात त्या संदर्भात जबरदस्त इंडस्ट्री येयल्ली आसा आनी हे जॉब जावचे. आज आमचे कडेन मॅनपावर आसा परंतु ती स्कील ना. त्या खातीर पयलीं आमच्या गव्हर्मेंटान जें काम केलें आसा ते कितें स्कील डेव्हलपमेंटाची मिनिस्ट्रीज उबी केल्ली आसा आनी तातूंतल्यान आज जे ह्यो स्कील घेतलेलो मनीस आज आपापल्या हातूंतल्यान बिझनेस हें शेवटी आपलो स्वताचो वेवसाय करप म्हणल्यार तो एक जॉबूच न्हय. आयलें लक्षात. हात हे तरी जोगिंगली म्हटलें आसतलें ते प्रायम मिनिस्टरान म्हणून कदाचित आमच्या अध्यक्षान म्हटलें आसतलें. म्हणजे त्याचा अर्थ आसलो की तुम्ही स्वताचो वेवसाय सुद्दां मुद्रा सारकी योजना काडलेल्या पयलीं बँकां खंय तरी सिक्युरिटीज वेळी लोन दिनाशिल्ली. ह्या वेळी मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून
सरकारान म्हणजे विदाउट एनी सेक्युरिटी कोलेटरल सिक्युरिटी लोन दिवपाची व्यवस्था केल्या आणि कोट्यावधी तरुणांनी ह्यातून लोन काढल्यान आणि स्वतःच्या पायरी उभी झाला. फक्त स्वतः एम्प्लॉय झाला अशें ना, तर आणि 4 लोकांक आपापल्या हातूंतल्यान नोकरी दिल्ली आसा. हे तर कॅल्क्युलेशन केलें न्ही सगळें. मागीर शेवटी गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशनाक जॉब ती सगळ्या इतले कोटी हे सगळें टोटल प्रायव्हेट जॉब मागीर खंय तरी ह्या तुमच्या स्किल हातूंतल्यान जॉब हे सगळें मेळून कदाचित ताचे वयरी जाय आसतलें, पूण ताचो डेटा आमी लगेच आतां पळय 1-2-3 म्हयन्यांनी जर डेटा प्रस्तूत करतले खंयच्या खंयच्या फिल्डांत कितले लोक कामाक लागले, कितल्यांनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट केलो, तो एम्प्लॉयमेंट कितलो आसा, हे सगळे गव्हर्मेंट हातूंतल्यान ह्या सगळ्या 4 वर्सांत कितले हाजो एक डेटा आमी तुमचे समोर दवरतले. आनी म्हाका दिसता ह्या संदर्भात उत्कृश्ट काम जे केल्लें आसा. हांव तुमकां सांगता की जे कांय स्किल डेव्हलपमेंटाच्या अंडर जे ट्रेनिंग दितात पळय, आमचे आयुष मिनिस्ट्रीक सुद्दां ते पंचकर्म म्हणजे मालिश म्हणून पंचकर्म म्हणून जे हें आसा ताजे जवळ जवळ आमी खुबशे ट्रेन केल्ले आसात आनी तांकां खंय तरी कोर्स सोंपचे पयलीं नोकऱ्यांक आपयतात. थंयच्यानच प्लेसमेंट मेळटा अशे तरेचो डिमांड आसा. आज आमी समाजांत पळयतात की आमकां जर एक इलेक्ट्रिशियन जाय. हांव म्हजे अनुभव सांगता. म्हणजे MP लेडाचे जवळ जवळ अजुनूय 10-12 वरां आसतले. आमी टेंडर घालतात पण टेंडर कोण घेवपाक इलेक्ट्रिशियनूच गोंयांत ना. म्हणजे हांगा काम आसा आनी हांगा मॅनपावर आसा परंतु लीक ना. आनी अशा हातूंतल्यान आज जर आमी फाल्यां आमकां एक प्लंबर जाय तर आमी मार्केटांत सोदून गेले प्लंबर मेळना. खंय तरी कार्पेंटर जाल्यार कार्पेंटर मेळना. हें सांगात न्ही. म्हणजे आमचे कडेन सगळें आसा पण हें कित्याक जायना म्हणून तर स्किलाचेर आमी स्किलाचेर भरले आसा. हे अशा हातूंतल्यान एक 3-3 म्हयने 6-6 म्हयने ट्रेनिंग दिल्ली. तो स्वता बरोबर 4 लोकां आपली इंडस्ट्री उबी करतलो, स्वता बरोबर 4 लोकांक कामाक लागतलो. हें काम भरपूर जाल्लें आसा. हें सुद्दां एक तातूंतलें मोठें काम आसा. डिमॉनिटायझेशन जे जालें आमचें ताचें जे इंडियन इज दिस एक बरो स्टेप आशिल्लो जे डिमॉनिटायझेशन जालें. तुका कितें दिसता? डेफिनेटली बिकॉज आमी जे पयले जे डिमॉनिटायझेशन जालें तातूंत कोण करोडपती ना कोण मिनिस्टर कोणूच लायनीन रावंक ना. गरीब मनीस जे आहा ते सफर जाले. सकाळच्यान सांज पर्यंत तांकां जस्ट टू एक्सचेंज 1,500 दे हॅड टू स्टँड इन अ लायन. सो अशें खंय ना खंय दिसून येता की डिमॉनिटायझेशन जालें किंवा GST हाडले हातूंतच्यान लाखांनी जे बिझनेसमॅन्स आहा जे सुरताचे स्ट्रीटाचे तेंच्यांनी हे केले स्ट्रायक केले. इवन डिमॉनिटायझेशन जालें जेन्ना कमीत कमी 40,000 काय 20,000 जे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आहा ते कंप्लिटली वॅनिश जाले, जे डेली जे कॅश एंड कॅरी करताले. सो खंय ना खंय हे जे बरो जबरदस्त धक्का बसला भशेन आमचे इंडियाचे पब्लिकाक. सो तुमचें कितें म्हणप आसा हाचेर? हो जो प्रायम मिनिस्टराचो सरकाराचो निर्णय आशिल्लो तो शुद्ध योग्य निर्णय आशिल्लो. जे ब्लॅक मनी ज्या पद्दतीन देशांत काम करताले म्हणजे आतंकवादाक कशे तरेचे प्रोत्साहन दिताले आनी टॅक्स भरिनासतना खूब जाणांनी अशे तरेचे माया केली. टॅक्स शेवटी टॅक्साच्या आदाराचेर देशाचो विकास जावप न्ही आनी त्यामुळे हे टॅक्स जर भरिना जाल्यार अशें हांगा कितें तरी केन्ना तरी तें करूंक जाय आशिल्लें. म्हाका दिसता 1980 पयलीं काँग्रेस सरकारान हो करपाचो निर्णय घेतिल्लो परंतु तांकां तें करपाचें धाडस जालें ना आनी त्यामुळे ब्लॅक मनी सोंपयतलो. आतंकवादाच्या हातूंतल्यान तांचे रुट्स आमी हें करतले जाल्यार हें करणे आवश्यक आशिल्लें. हांव सगळ्या भारतांतल्या सगळ्या लोकांचे खरोखर अभिनंदन करता की ताणें ह्या इतली साथ दिली. तकली थंड दवरून हे त्रास सहन केले. हांव म्हणटा तुमचे बँकेचे उदाहरण सांगतात आमी दोळ्यान पळयलां. देशा खातीर आनी हाज्या खातीर समाजा खातीर ताणें हें सगळें सोंसलें आनी त्यामुळे आज जे कितें दीस आमचे हे येयल्ले आसात की हे सगळे आज ब्लॅक मनी हे सगळे आसा. टॅक्स आज भरपूर गव्हर्मेंटान टॅक्स जमा त्या टॅक्साच्या आदाराचेर आज देशाच्या डेव्हलपमेंटाक खूब गती मेळ्ळा. मागीर रस्ते आसूं न्ही हॉस्पिटल आसूं न्ही सगळे हातूंतल्यान हो जो टॅक्साचो पयसो ताणेंच तो विकास जावंक आनी त्यामुळे ही प्रक्रिया सुरू जाल्यार ताचे बरे परिणाम आज आमकां दिसून येतात. आनी म्हाका दिसता त्यामुळे एक कसली तरी एक सिस्टीम जी आहा ती सिस्टीम जर स्ट्रॉंग जाली जाल्यार खंय तरी देशाच्या विकासाक खंय तरी हे येना. त्यामुळे GST आसतली आनी काही कायदे आसतले हे देशाची सगळी आर्थीक स्थिती मजबूत करून हांगसरलो नागरीक सुद्दां त्या हातूंतल्यान तांचो विकास वेवस्थीत जावचो ह्या खातीर केल्ली आसतली. तातूंत खंय तरी एवढे तेवढे खंय तरी सफर जाल्ले आसतले आनी ते त्या बद्दल खंय तरी आमचें दुमत ना.
परंतु जेन्ना म्हणटात की आमी एक तर मोठे ते वादळान जर झाड पडलें जाल्यार ती जमीन सुद्धा इल्लीशी माती घेवन वता तशेंच म्हणजे जालें आसतलें आनी त्या पण आज देशाचे सगळ्या गाडी आज 157 बरोबर people died Huh? in the line who Yeah. used to stand in a line. 157 people of this Yeah. country has died हा म्हणटा because of the demonetization. एक मनीस महत्वाचो पण कितें आसा हे सगळे ताकाच दोन जाला अशें न्ही ना. कोण रे बाबा ताकाच दुयेंत होय. आसतलें ते शेवटी आतां पयशे ना जाल्यार भाऊ- नियती जे पळय बरयता तेन्नाच त्या मनशाक शेवट जाता ते आमच्या हातान आसना म्हणजे तो खंय असो बरो मनीस खंय तरी वता आनी हें जाता हेजो अर्थ तो थोडे report जे आज तक दाखयले. एनिवे पण कित्याक इतले गोश्टीची आमकां किंमत मोजची पडल्या जे कोण ह्या हातून हे जाल्यात तांचे खरोखरच आमी तांच्या हाका खंय तरी हे परमेश्वरा कडेन हे मागतात तांचे आत्म्याक सुख शांती मेळूं म्हणून कारण त्यांचो हो त्याग आनी म्हणूनच आज राष्ट्राचो गाडो खंय तरी योग्य पद्दतीन चलपाक तांणी मदत जाल्ली आसा आज सैनिकांनी आमचे खातीर बलिदान केलां सीमेचेर म्हणून आमी खंय तरी आज सुशेगादपणे रातचे न्हिदतात न्ही अशी गोष्ट आहा ती तांणी हे त्याग इवन केले. जीएसटीचे बद्दल एक क्वेश्चन तुमकां जीएसटी सरकार म्हणटा वन नेशन वन टॅक्स वाय इज इट सो दॅट 4 स्लॅब केला तितून डिफरंट 5%, 12%, 18%, 28% अशें कित्याक वन नेशन वन टॅक्स बिकॉज अदर कंट्री इफ वी गो टू सी लायक आमचे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान आसा दे आर चार्जिंग ओनली 18%. वाय इंडिया इज चार्जिंग 4 to 5 स्लॅब्स तितून स्लॅब्स कित्याक धरला ते डिफरंट कित्याक केला तशें हो एक ॲडमिनिस्ट्रेशनचो भाग जालो पण जेन्ना तातूंत बदल जेन्ना तातूंत बदल जावंक तुका दिसतलें की एकच दवरूंक जायो ताजेय सुद्दां ही कमिटी जी आसा हे कित्याक म्हणटा जाल्यार सरकार स्वता म्हणटा वन नेशन वन टॅक्स व्हॉट इट मिन्स दॅट एकूच वन नेशन एक नेशनाला एकूच टॅक्स आसपा जाय 4 टॅक्स तर आसपा जायना अशें शेवटी घ्या ते त्या कॅटेगरीचेर धरण्याचेर अवलंबून आसा आतां ज्यो काही एसी आसा आणि खंय तरी बाजारांतले खंय तरी तांदूळ आसात हातूंत फरक आसा न्ही एसी हे कोण वापरतात जेचे कडेन भरपूर पयशे आसा ते दिवंक शकता ते सेल टॅक्स जीएसटी जास्त दिवंक शकता तांकां टॅक्स मायज जावंक जाय न्ही हांगा जर मायज जालें जाल्यारच आमी खंय तरी 2 किलो घरां आपल्या तांदूळ व्हरतलो पण आमी हे पळयता खंय ना खंय जे गरीब लोक आसा जे धाकटे एकटे बिझनेस करता सो ते खंय ना खंय सफर करता ते जीएसटीक लागून बिकॉज पयलीं कितें आशिल्लें वॅट आशिल्लें अंडर द वॅट दे हॅज टू पे इयरली वायज तांकां आशिल्लें आतां एवरी मंथली वायज दे हॅज टू पे तो तूं 10 रुपयाचो बिझनेस कर किंवा 10 कोट्यांचो बिझनेस कर यू हॅव टू पे ईच अँड एवरी मंथ सो खंय ना खंय अशें दिसता की अल्टिमेटली द सफरींग इज हॅपनिंग ओनली फॉर द पब्लीक जे गरीब लोक आसा जे कितें ना कितें करून वयर सरपाक चिंतता सो ते सकयल पडले भशेन जाता तांकां तूं कितें म्हणटा तातूंत दुसरो भाग आसा आज कितें आसा एक तर ती पद्दत सुटसुटीत जातली न्ही आज कितें आसा नवी आयल्या एक जीएसटी नवी आयल्या आमकां तें मातशें खंय तरी आमी नवो रस्तो कितें खंय तरी हें आसा गडबडल्या सारकें जाता हळू ती जाग्यार पडटा जी कमिटी आसा जीएसटीची तातूंतल्यान सगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री फायनान्स मिनिस्टर केंद्राचे सगळे मेळून ह्या गोश्टीचेर विचार करून आतां सुद्दां कांय तूं स्लॅब म्हणटा तो स्लॅब सुद्दां बदलला आसा न्ही खंय तरी 18 आशिल्लें 12 हाडिल्लें आसा आनी तूं कदाचित गरज पडली तूं म्हणटा तशें सगळ्या हांकां एकच स्लॅब एकच दवरपाचें जर थरलें तर तें सुद्दां हाचे फुडें जावंक शकता अशें हार्ड एंड फास्ट कांयच ना त्यामुळे लोकांक कितें जाय लोकांक ज्या पद्दतीन डिमांड लोक करतले ते पद्दतीन सरकार निश्चितपणे वापरता ताचो मेळ घालतले जमा आनी खर्च जेन्ना मेळ घालता तेन्ना खंय तरी तोट्यान वचपाचो येना इतलें सरकाराचें काम आहा तें सरकाराचें काम ह्या खातीर आसा त्यामुळे सरकार आपल्या पद्दतीन चलता लोकांची सगळ्यांची मतं बरोबर घेवन हे खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटान एकठांय करना सगळे देशांतली सगळे राज्यां मेळून हे सगळें डिसिजन करता. लास्ट क्वेश्चन भाऊ तुमकां तुमी जे धरण्याक बशिल्ले आतां तातूंत तुमच्यांनी एक स्टेटमेंट केला की काँग्रेस ऑपोजिशन और किंवा केंद्राचे ऑपोजिशन जे आहा काँग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेट जाला म्हणटा तुमी की एवरी स्टेट आफ्टर स्टेट जे भाजपा जे आहा सरकार फॉर्म करता आपली सो खंय ना खंय हे दिसून येता की फॉर्म तर करता स्टेट गव्हर्मेंट तर फॉर्म जातात बट देन खंय ना खंय अशें दिसून येता की बीजेपी इज लायक फॉर अ पॉवर हंग्री और समथिंग लायक दॅट अशें खंय ना खंय दिसून येता की बिकॉज खंय मॅन्डेट ना जाल्यार सुद्दां बीजेपीची सरकार फॉर्म जाता आतां आमी गोंयानूच पळयता जाल्यार 13 सीट्स येयल्ले भाजपाचे 17 काँग्रेसीचे येयल्ले पासूनय बीजेपीची सरकार फॉर्म जाली एनी हाव मर्जिंग करून गोवा फॉरवर्ड किंवा एमजीपी घेवन सो तुमचें कितें स्टँड आहा हाचेर कितें म्हणप आसा तुमचें शेवटी राजकारण हो आंकड्याचो खेळ हय
आतां खंय तरी गोंयांत 40 सीट आशिल्ले तातूंतल्यान 19 जाताले आनी दुसऱ्याचे ऑपोजिशन 21 जाताले अशें आसतना सरकार केलें जाल्यार तुजो आमी मानपाक तयार आशिल्ले. शेवटी जर हे जे कोण इंडिपेंडंट आशिल्ले किंवा दुसरे ल्हान ल्हान पार्टी आसात तांणी जर आमकां सपोर्ट दिलो आमी सरकार करूंक शकचे नाशिल्ले. तांणी सपोर्ट दिलो आनी तांकां विश्वास भारतीय जनता पक्षाचेर आशिल्लो काय केंद्रांत सरकार आसा गोंयचो जर विकास करूंक जायो तर आमी भारतीय जनता पक्षा बरोबर गेल्यार गोंयचें कितें तरी हें जातलें अशें आतां ताणें आमकां सपोर्ट दिला आनी म्हणून जो कितें आंकडो जायो मेजॉरिटी जाय ती सहजपणे जाल्या म्हणून सरकार घडयला. शेवटी सरकार अशें मेजॉरिटी शिवाय गव्हर्नर आसूं राष्ट्रपती आसूं सरकार करून दिवचें न्ही आनी त्या कायद्याच्या दृश्टीकोनातून तें जालां. हंगरी अशें म्हणून सरकार आशिल्लें न्ही खूब आमी हें केल्लें आनी त्यामुळे खूब तरेची कामां केल्ली आनी परत एकदां जे निवडून आयिल्ले प्रतिनिधींनी सपोर्ट दिलो तेन्ना आमी ना कशें म्हणटले हेजो अंतर सांगतात. आमी तुमची विरोधात तुमी सरकार करा मेजॉरिटी जाली सरकार केलें आनी ते सुद्दां बरें हेका लागून केलां की आनी जे कितें काही गोश्टी उरल्यो आसल्यो गोंयच्या हातूंतल्यान करपाच्या विकासाच्या बाबतींत त्यो पूर्ण करपाक लागून हें करचेंच पडलें. केलें तर ओके बट आज असली सिच्युएशन येयला गोंयान आमचे की इट्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली अशें पळोवन येता बिकॉज जे 3 लोकांची जी कमिटी फॉर्म केला विजय बाब मागीर सुदीन धवलीकर आनी फ्रांसीस डिसोजा सो आमचे 3 जाणांची कमिटी फॉर्म केला. एक मंत्री म्हणटा की एमर्जन्सी लायक सिच्युएशन जाला एक म्हणटा काय ना चल्ला सगळें. सो तुमी कित्याक चार्ज घेयना भाऊ टू रन द स्टेट? ना हें कितें आसा Since you are a founder member of BJP and you are a much more experienced Thank you for minister, that. so under your leadership maybe more better things may happen. शेवटी कितें आसा माननीय मुख्यमंत्री ज्या पद्दतीन तांकां अकस्मात त्रास जाले दुयेंसा लागून तांकां वचचें पडलें आज ते इम्प्रूव जातात आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की ते परत बरें जावन येतले. ह्या साठी थोडेशे मातशे एवढे तेवढे जालें आसतलें हांव म्हणना 100% बरोबर आसा अशें काय ना आनी म्हणून ताची जी वेवस्था हांवें करूंक जाय आशिल्ली 3 लोकां म्हणजे 3 पार्टी आशिल्ले कारण एकच पार्टीक जर हें केलें जाल्यार ते बरोबर जावचें म्हणून 3 पार्टीची तिनूय पार्टीच्या लोकांची समिती केल्ली आसा आनी वेवस्थीतपणे चलता. कमी जास्त आसतलें तातूंत दुबाव घेवपाची कांय गरज ना आसूं शकता आनी म्हणून हो ही टेम्पररी फेज आसा आनी त्यामुळे बाकी म्हजे सारके तुजे सारके तिसरे आमी भितर हें करपाचें अशें अजिबात येना हें वेवस्थीत चल्लेलें आसा. एक्सपिरियन्स शेवटी हो जो निर्णय आसा तो हायकमांडाचो आसा आमच्या सिनियर हेंचो आसा आनी त्यामुळे पार्टीचो निर्णय आसा आनी जो पार्टी जी काही निर्णय घेतले का आमी मानूंक जाय. आनी पक्षाचे सोल्जर आसात पक्षान आयले खंय ऑर्डर दिता तशी आमकां एक्ट जावंक जाय आनी त्यामुळे हांगा म्हाका हांव एक स्वाभिमानान सांगूंक दिसता की आमचे कडेन अशी डिसिप्लीन आसा की आमी आसात ते खंय तरी पदाक लागून हांगा ना. आमकां आमी राजकारण म्हणल्यार खंय तरी त्याच माध्यमांतून 4 लोकांचें बरें करूंक शकता ते आमी करप हो आमचो मेन मोटो आहा राजकारणाचो. त्यामुळे खंयचे हाचे फाटल्यान आमकां आशा आसा जावं खंयचे हाचे फाटल्यान आमकां अशें कांय ना प्रत्येक जाणां तेच आसा आनी म्हणूनच तर तुमी केन्नाच पळयतात बाकी हातूंत जो गोंय जाता तो भारतीय जनता पक्षान तुमकां गोंधळ केन्ना दिसना हो एक आमचे वैशिश्ट्य आसा. त्यामुळे सगळें थोडीशी टेम्पररी फेज आहा व्यवस्थितपणे सुरळीत जातली. धन्यवाद भाऊ आमचे प्रोग्राम Thank you very much. थँक यू सो मच. Here we had Honorable Union Minister Mr. Shripath Naik. He highlighted on several issues for the center as well as for the state. Thank you for watching our program Goinkarancho Awaz. Till then, keep watching Don Bosco channel.